प्रीतीच्या भयणी भावांनो, साध्या काळाच्या 20व्या आयताराक देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक शुभ वर्तमानांतले 3 मुद्दे आमचे दोळे मुखार दवरुया. पयलो, विदेशी हो पोरकी बायल. दुसरो, विदेशी पोरके बायलेक जेजू जाप दिना. तिसरो, दुनियाच्या नेजावेले दोरनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खाता. देवाचें उतर खोलायेन समजून घेवंक ही घडणी आयकुया. ही कथा करिना नांवाच्या एका 21 वर्साच्या चेडवाची. जल्मान चायनीज, रावताले पानामा सिटी, अमेरिका. तिचो आवय बापूय रेस्टॉरंट चलयताली. तांकां करिनाचो परामर्श करूंक वेळ नासल्यान एक सिर्विदोर तिणे दवरलो. करिना सिर्विदोराशीच रावतालें. ल्हान आसतना सिर्विदोर तिचो परामर्श करता म्हूण तिका कांय फरक जावंक ना. वाडल्या उपरांत आपल्याक सिर्विदोरान पळयला. आपले आवय बापूय आपल्या सांगाताक ना म्हणून ताच्या मनान जायते प्रस्न उपरासले. देखीक म्हजे आवय बापूय म्हजो मोग करिनात गाय. म्हजे आवय बापायक हांव नाका आसलें गाय. जर तर म्हजे आवय बापूय काशचे आवय बापूय म्हजो मोग करिना जाल्यार दुसरी म्हजो मोग करता म्हूण हांव कशें सत मानूं. म्हज्या जिवितान अशें कितें घडलें गाय. मनशां अशी कित्याक चिंता वो दुसऱ्या सवें वागता गाय. असले प्रस्न आनी दुबावाचे जाप सोदूंक करिनान कॉलेजीन सायकॉलॉजी सब्जेक्ट घेवन एडमिशन घेतलें आनी हे जाप सोदूंक प्रयत्न करूंक लागले. पयल्याच वर्साक जेन्ना आपलें शिकप ताणें चालू केल्लें, तिची आवय किडनीची दुयेंस जालें आनी किडनीची पिडा दिसान दीस गंभीर जायत वेताली. तिचो बापूय पयलोच पिडेक लागून आतुनार आसलो. असले परिस्थितीन करिनाक सगलो घरदार पळोवपाचो भार तिच्या खांदार पडलो. आनी तेन्ना प्रितीच्या भयणी भावांनो, करिनाक आवयन बापयन सोंसलेले कश्ट तिका समजणी मेवली. तरणे पिरायेर अज्याचो भार ताच्या खांदार माथ्यार ताच्यान घेवंक जायना जाल्ल्यान तें डिप्रेशनान गेलें. दोग वाटसुरी तिचे लागीं उलयतात, जेजूची खबर तिका सांगतात. करिना जेजूक मानून घेता पूण तिचे कश्ट ल्हव जायना. तेन्ना करिना अशें म्हणटा, होय जेजूक हांवें मानून घेतलें, म्हजे कश्ट उणें जावंक ना, पूण कश्ट सोंसूंक बळ आनी कृपा तोच जेजू म्हाका दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही काणी ही घडणी करिनाची जायत, पूण करिनाच्या आवय बापायची अदीक ही कथा आमच्यान म्हणूंक येता. करिनाक बरो फुडार दिवचे खातीर आपल्या लागीं घडटा तें सगळें तिणें केलें. कोश्टी जीण जिवन नेणटे पिरायेर लेगून ती पिडेक सांपडोसोर आपलें जिवीत करिना खातीर वाडोवंक, तिका फुडें व्हरूंक, बरो फुडार दिवंक ती वावुरली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, एक आवय आपले धुवे खातीर जेजू लागीं पांयां पडून विनोती करता. शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता, ही कानाची बायल विदेशी परदेशी जुदेव लोक परदेशी विदेशी लोकांक भायरायतालो, केणटालो. आपलो धर्म, आपली जात सगळें विसरून आपले धुवे खातीर कितेंय करूंक ती तयार आसली. आनी देखून पांयां पडून जेजू लागीं विनोती करता, पूण जेजू तिका जाप दिना. आमच्या जायते फावटी जिवितान देव जाप आमकां दिना. आमी अशें म्हणटा, जेजूचे शीस लेगून जेजू लागीं मागता, तिका वचून दी,
ती आमच्या फाटाफट बोबाब मारूच येता म्हणजे तिचे मागणी आयक आनी तिका धाड पूण जेसू ताचे शिसाचे आयकना. मागलें पूण मेळूंक ना. ताच्या लागचिल्या शिसांनी तिचे पासत विनोती केली तरी जेजून जाप दिवंक ना. पूण ही ओस्तोरी आपल्याक मेळ्ळे बगोर ती वचना. आपल्याक जें कितें फावो जें कितें जाय तें मागून कितेंय करूंक ती तयार आसली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या पेरंट्साचें स्ट्रगल तेंच. आमचे लागीं आमचे खातीर कितेंय करूंक ती तयार आसा. आमकां दिवंक कसलेच खोस कसलेच त्रासाचे रस्ते चलूंक ती तयार आसा. इल्लेशें देखून मेळ्ळ्यार ती खुशाल जाता. इल्लेशें मेळूं म्हूण हे कानाचे ओस्तोरेन जेजूक जबाब दिलो. दुनियाचे मेजावेले पडटा ते कुडके ही सुणी खातात म्हूण तिणें जबाब दिलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, खऱ्या भावार्थान आनी बरवाशान आमची आवय बापूय आमचे खातीर सगळें करता, सगळे उपाय घेता, तेन्ना देव तांकां निराशी करिना. आमचो भावार्थाची तपासणी जातली खरी पूण आमचो भावार्थ हे वस्तोरे भाशेन घट दवरून आमचे लागीं घोडटा तें आमी करूंक वावुरया. काणाची बायलेची देख घेवन तिचो भावार्थ आमचे दोळे मुखार दवरून आमचे लागीं घोडटा तें सगळें करुया आनी आमच्या आवय बापाचे कश्ट समजून तांकां मान रिस्पेद दिवंक आमकां देवाचीच कृपा बळ मागुया.